पक्ष एक एक मतदारसंघ करून सक्षम जावप खूप गरजेचें आसा. म्हाका आनंद दिसता आणि अभिमान दिसता की हांगा जमलेले जे मंडळी आसा ही दोतोरान म्हाका राती 11 सांगला की फाल्यांच्या कार्यक्रमात तुका हांव एक भेट दितलो आणि तुज्या बरोबर जे भाजपचे तुजे म्हणून ना भाजपचे जुने कार्यकर्ते जे कुशीक पडलेले आसात तांच्याशी वार्तालाप करपाची माझी इच्छा आसा 10-15 मिनटां. आणि मागीर आमी हो वेळ ठरयलो. खूप बरें दिसलें म्हाका, आवश्यक असलें. खरें म्हणजे ते राज्याची धुरा सांबाळटा, तेंच्या माथ्यार खांद्यार फाटीर कमरेर भरपूर बोजी आसा. हे काम खरें संघटनेचें, पूण मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांबाळटाना संघटनेत सुद्धा आपली जबाबदारी आसा ह्या भावनेतसून ताणें म्हाका राती सांगलें. 11 सांगल्या नंतर हांव काय कोणाक तुमकां सांगूंक शकचो ना. त्यामुळे सकाळच्यान हांवें काही जाणांक फोन केले आणि कमीत कमी वेळान एक 4-5 वरांच्या नोटिसीचेर तुमकां कोणाक 500 रुपया धाडूंक ना पेट्रोलाक, 1000 रुपया धाडूंक तुमकां लंचूय लायिल्लें ना आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे तुमच्या पैकी कोणूच बॉल्सांत नोकरेची कागदां घेवन आयिल्ले ना आसा. कसलोच स्वार्थ न दवरता तुम्ही हांगा आयल्यात. म्हाका गदळ एकटो विचारलो, सर तूं सांगलें जाल्यार राती दोतोरान फोन केलो म्हणून, पूण तुजें हे 8 दीस पयलीं ठरलेलें. अरे म्हटलें कशें रे? जाल्यार म्हाका बॅनर कसो केलो हो, राती सांगून बॅनर कसो जावंक शकता? म्हटलें तूं हुशार आहा, तुजी तकली फास्ट चलता, तुका म्हळें फुडल्या 2 वरांत हांव दुसरो करून हाडूंक काय विचारलें. आज यंत्रणा खंय पावल्या ह्या? त्यामुळे दोतोरान रातीक सांगलें ही गजाल खरी आसा. आणि हांवें सकाळच्यान काही जाणांक फोन करपाक लागलो आणि कमी वेळात कमी नोटिसीचेर तुमी येद्या मोठ्या संख्येन आयले. हे सभागृहाकूय शोभा हाडली. आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे हे 30 वर्षाचे 20 वर्षाचे काम करता हांगा त्यांनी खंयची गोष्ट केली पक्षाच्या विरोधात, अन्याय विरोधात लढा म्हणजे पक्षाच्या विरोधात लढा. खंयची गोष्ट केली जी संघटनेन आमकां भायर उडयले. मांद्रे मतदारसंघाचो इतिहास काढा, गेल्या 25 वर्षाचो इतिहास काढा, स्टेट लेवल काढा. थंय उत्तराखंड पण आसा, राष्ट्र अभियान यात्रा काढा, संकल्प यात्रा काढा. सगळ्यात नंबर 2-3 मांद्रे मतदारसंघ असताले आणि ते कोण करताले खबर आहा? हे कार्यकर्ते करताले. सगळे हे कार्यकर्ते मेहनत करताले आणि त्या कार्यकर्त्यांनी संघटनेचे बाहेर उडयले. कित्या खातीर म्हणून दुःख दिसता. एकदा विचार करताना घराकडे विचार करताना डोळ्यातून दुःख येता. खंयच्या गोष्टी खातीर आमी आणि जे ह्या पक्षासून त्या पक्षान उडके मागणारे लोकांक वयर गेले. म्हाका खरेंच मनापासून एकदा अशें दिसता की खंयची चूक केली आमी म्हणून. खूप बरें दिसलें की आमची कोणी तरी दखल घेतली. अरुणान सांगल्याप्रमाणे 2018 पासून ज्यांनी वृक्ष उभे केले मांद्रे मतदारसंघात आणि फळ कोण खाता हे डॉक्टर प्रमोद सावंताकय खबर आसा. जेन्ना जेन्ना मांद्रे मतदारसंघात पार्सेकर सरांचे जे विजन आशिल्ले काम करताले तेन्ना ते GIDCचे चेअरमॅन आशिल्ले आणि सर येताले प्रत्येक गोष्टीक. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी कोविडच्या काळात बरें काम केलें. पूण हांव इतलेंच सांगूं शकता जे पेडणेकार काय लोकांचे मरण पावले कांय लोक ते थोडे वाटावता आसले. सर जे पार्सेकर सरान आयज हॉस्पिटल उबें केल्लें सुरवात केली ते आयज पर्यंत अर्दवट आसा. ते हॉस्पिटल परत सर निवडून येवन तेजें उद्घाटन जातलें काय कितें ही वाट आमी पळयता. माननीय व्यासपीठ दोतोर प्रमोद सावंताची बॉडी लँग्वेज म्हाका बरी दिसली. कारण जुन्या कार्यकर्त्यां मदीं तांकां उलोवपाक खूब तेंपान मेळटा. म्हाजी मागणी एकूच आसा की पार्सेकर सरान तुमी होऊ घातलेले प्रोजेक्ट जे आसा उल्लेख करिना, तुमच्या कार्यकर्त्यांनी उल्लेख केला, ते प्रोजेक्ट फुडें व्हरपा खातीर परत एक फावट पार्सेकर सरांचो विचार करचो आनी आमकां एक संदी दिवची अशें हांव देवळां मागता. भारतीय जनता पार्टीचे एक तडफदार नेते सामान्य कुटुंबांतल्यान मुख्यमंत्री जाल्यात हे आमकां अभिमान आसा.
आणि त्यांचे मुख्यमंत्री पद परत फुडल्या 2022 जावचे आसचेले आणि ते टिमीत आमचे पार्सेकर सरे आसचे अशी हांव आशा व्यक्त करता. म्हाका दिसता 2017 2018 तो एक वेगळो विशय जालो. पार्टी कडल्यान राजकारण करता आसतना थोडे निर्णय घेवचे पडटात आणि तो निर्णय पार्टीन घेतलो. आमचो त्या निर्णयाक विरोध नासलो, पण जी प्रोसेस फॉलो जाल्ली ते प्रोसेसाक खंय तरी विरोध आसलो. खंयच्या तरी बापायन एक कशी तरी चूक केल्या म्हणून गुरुदेव कडल्यान जाब विचारला. ती जाब विचारली म्हणून त्या भुरग्याक आरोपी म्हणून ताका उबो करप आणि आरोपी उबो करूनय आयज पर्यंत 3 वर्सां ताका आरोपी म्हणूनच बघा आणि ताका घरांतलो हाकलून लावप अशी परिस्थिती जावची न्हय. म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्याक हे सगळ्या विशयाची जाणीव आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयांत स्वता पर्सनली लक्ष घालचें. जरी ते मुख्यमंत्री आसले तरी संघटने कडेन वेवस्थीत विशय करून 2022 जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनात आयज कार्यकर्त्यांची इच्छा आसतली सर परत आमदार जावचे म्हणून, पण मतदारांची आयज इच्छा आसा. मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांक पार्सेकर सर हांचे नेतृत्वाची गरज आसा. आमी कार्यकर्ते सांगले म्हणून सर निवडून येवंक शकना. मतदारांची इच्छा असल्या कारणान सर परत एकदा आमदार जातले आमकां सगळ्यांक खात्री आसा. माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे एकच विनंती आसा की गेले 4 वर्सां जे आमी कितें भोगलां हांगा प्रत्येक कार्यकर्त्यान जितके आमच्या हांगा इन्सल्टींग प्रत्येकाक कितके टॉर्चर केल्या सगळे भोगतात. पण आज पक्षान त्या वेळार केल्ली चूक आज सुदारची आणि पार्सेकर सराक हे वेळार उमेदवारी दिवची. आणि खंयच्याच विशयाचेर कांय शब्दांत उलोवचो आणि एक गजाल निश्चितच उलयतलो. तुम्ही ज्यो गजाली आत्तां मांडल्या त्यो निश्चितच म्हणजे स्टेटी कडेन बी स्टेटीच्या आमच्या बाकीचे कोर ग्रूप म्हणा अध्यक्ष म्हणा हांच्याय कडेन मांडले वयतले. त्याच बरोबर केंद्रीय नेतृत्व आसा हांच्याय कडेन मागीर केंद्रीय अध्यक्ष आसत किंवा पार्टीचे बाकीचे नेते आसत हांच्या कडेन निश्चितच मांडले वयतले. आणि ताज्या उपरांत जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेता ते सरा कडेन म्हणूनच केंद्रीय नेतृत्व कारण सराक तितकोच मान अजूनही केंद्रीय पार्टीक आसा म्हाका त्या खातीर आत्ताच ह्या विशयाचेर हांव खंयचीच गजाल हांव उलोवपाक शकना कारण केंद्रीय नेतृत्व सरा कडेन निश्चितच उलयतले. बट एक गजाल म्हाका खूब बरी दिसली की तुमी ज्या पद्दतीचो तुमच्या मदीं आसलेलो जोश आणि तुमच्या मदली भारतीय जनता पार्टी कडेन आसलेलो मोग हो सातत्यान म्हणजे सराचो हो कायमचो आसतलो तुमचोय कायमचो आसतलो हांव तितकेच तुमच्या लागीं सांगता. आनी सदोरीत परत एकदा भारतीय जनता पार्टी मांद्रे मतदारसंघांतल्यान निवडून हाडपा खातीर आमी सगळे जाण नेटान वावुरतले इतकेंच सांगता. ते म्हाजे निवडून